फॉर्मलीन नुस्त्याचो विषय आता वाढपाक लागला. नुस्त्यान फॉर्मलीन आसा म्हूण लोकां सामकार हाडपी एफडीएचे अधिकारी आयवाचेर दबाव घालतात म्हूण आता आयवा फेर्नांडिसाच्या फाटल्यान लोक उबे रावपाक लागल्यात. राजकीय पक्ष आनी बिगर सरकारी संस्थांनी त्या एफडीएच्या अधिकाऱ्याक तेंको जाहीर केला. सवेराची तारा केरकरान तर सरकाराक शिटकावणीच दिल्या. तशेंच मंत्री विजय सरदेसायची नाटकां मुखेलमंत्र्यान बेगीनच बंद करपाक लावची अशी शिटकावणी दिल्या. झिरो करप्शन म्हणपी मनोहर पर्रीकार आज हॉस्पिटलान बसला आणि तेका सगळे खबर आसा. मनोहर पर्रीकाराक सुद्धा हे घोटाळे सगळे करता. तो ते फायली कित्याक आपल्या कडेन दवरता? फाल्यां ब्लॅकमेल करून हे येता काय ना पाटील तशें ब्लॅकमेल करून ते पळय तुजे कडेन तुजे अमके पेपर आमचे कडेन आसा म्हणून दाखोवन तशें करून घेतल्या पळय लोकांक तशें करून घेवपाक सोदता तो. आनी ताका लागून तो तोंड दापून घेया. म्हाजे कडेन आनीक अशे 4 घोटाळे आसा. वेळीच जर सावध झाले ना सगळ्या सकट हांव रोडार येवन सगळे दाखयतले तुमचे. आमकां आंतरराष्ट्रीय तुमचे फॉर्मुलीन चॅक करपाक नाका. ते बायलेक ती फर्नांडीस बायल आहा तिका संरक्षणूय मेळपाचें चड गरजेचें आसा. त्या बायलेक जर कितें त्रास जायत सगळी गोंयची बायलां उठतलीं. कित्याक तिणी कितें तें खरें दाखयलां म्हणून तिका ब्लॅकमेल केलें जाता, तिका त्रास केले जाता आनी आमकां हें सगळें नाका. ह्या मंत्र्यांक हफ्ते मेळटात म्हूण नुस्त्यान फॉर्मलीन आसतनाय ना म्हूण सिद्ध करपा खातीर हे सरकार खंयच्याय पातळेचेर वचपाक शकता. म्हणूनच हे मंत्री आंतरराष्ट्रीय एजन्सी नेमपाची नाटकां करता असो आरोप तारा केरकारान केला. हांव एक प्रश्न विचारता विश्वजीत राणाक. बाबा विश्वजीत, कित्याक ते तुका भायले आंतरराष्ट्रीय जाय? तूं हेजे आसा येदें व्हडलें ऑफीस बांदलां थंय इतले स्टाफ घेतला, ते स्टाफ बी सगळे घरा कडेन धाडटा, ती बिल्डींग सगळी मोडटा आनी आंतरराष्ट्रीय करूंक सोदता. नरेंद्र मोदी सांगता आपल्या इंडिया भितरल्यो वस्तू वापरा म्हणून आनी मेक इंडिया करो, सब इंडिया में हे करो म्हणटा आनी भायल्या लोकांक वचून आमच्या इंडियाचे वापर तो भायल्या लोकांक दिता. आनी हे विश्वजीत राणे आनी हो सरदेसाय सगळे सेटींग करून आपल्याक जाय तशें आंतरराष्ट्रीय हाडटा. 24 वरां भितर तो सांगता की त्या संस्थेक आमी तांकां काम दितले की नुस्त्याक फॉर्मुलीन आसा वो ना तें पळोवपाक. 24 वरां भितर काम जाता? म्हाका तुमी सांगा. 24 वरां तांकां एप्लिकेशन घेवचें पडटा, कोण कोण इंट्रस्टेड आसा तें पळोवचें पडटा, मागीर तेंचे दिवचें पडटा, कोणाक दिवंक जाय कोणाक दिवंक नाका हें सगळें पळोवचें पडटा. 24 वरांनी काम जाता जाल्यार आज पर्यंत कित्याक वगी रावले? लोकांचो विश्वास घेवपाक जाय जाल्यार गोंयचें नुस्तें इतले तुमी जे सबसिडी दिता तांकां आनीक जाय जाल्यार सबसिडी दिया. पण गोंयचें नुस्तें ते गाडयेनी भरून भायर धाडूंक सोदतात तें बंद करा तर गोंयच्या लोकांचें नुस्तें. कित्याक आमचें नुस्तें भायर वयता? म्हणजे आमचें गोंयचें नुस्तें बरें आनी तें कुसलेलें हाडून आमकां घालूंक सोदतात तुमी. तें कुसलेलें तूं जाय जाल्यार तें 25 रुपयाचें पॅकेट प्रत्येकाक दी मरे. तुमकां जाय जाल्यार नुस्त्याक तुमी तें चॅक करा म्हणून. ते करोडो रुपया तुमी कित्याक मोडटा? करोडो रुपयाचो तुमकां आंतरराष्ट्रीय दिवन कितें फायदो करपाक सोदता तुमी? म्हणजे परत घोटाळ्याचेर घोटाळो. तुमचे कितें तरी भिंग लिपोवन उरोंक जाय म्हणून ती आयवा फूड एंड ड्रग्सान ती एक स्टाफ हे आसा तिका कितलो त्रास करता. तुमचे रॅकेट सगळे बंद उरोंक जाय म्हणून हे सगळे कारनामे तुमचे चडला. आनी तुमी आतां लोकांचो विश्वास घेवपाक आंतरराष्ट्रीय हाडून आमच्या माथ्यार ते तुमी म्हणजे नुस्तें खाया ते खाया तुमी हें म्हणूंक सोदता. हे तिगय मंत्री एकठांय आयल्यात ते ट्रेजनान तांचे वेव्हार उक्ताडार हाडल्यात म्हूण अशें तारा केरकार उलयले. पार्टीचो मनीस जो ट्रॉझर आसा तेणें तेंची घाण केल्या आनी तेका लागून तांकां आतां दिसला हे दोगूय मिनिस्टर एक जाल्या आनी ते 5 लाख पळय दिसाचे येता ते भागोवन घेवपाक लागून आतां आंतरराष्ट्रीय कडेन हो एक व्हडलो घोटाळो करता. व्हडलो घोटाळो हो. पयलीं नुस्त्याचो घोटाळो माफिया आसा तो बरो भोंवता, माफिया आसा तो ताका बिंदास हें करून दिता. तेजे कुंकळी येदी व्हडली फॅक्टरी आहा त्या कुंकळी फॅक्टरी कडचेर आजून कांय हें ना, तांकां कोणाक धरपाचें कांय ना. गोंयकार आनी गोंयकारपणाचेर बडायो मारपी मंत्री विजय सरदेसायन गोंयकारांच्या ह्या विशयाचेर राजिनामो दिवपाक जाय आसलो अशें तारा केरकार उलयले. सादारण बाजारान वचन दिसना आमकां. कितें तें फॉर्मुलेन हाडून आमी आमच्या भुरग्यांक आमी वीख घालचे आनी मारचे?
पूण हांकां आमचें दूख सूख ना, आंतरराष्ट्रीय हाडपाचें गरज ना.